सो माझे प्रॉन्स काफे रेडी झाला. असं पळय आज ब्लॉग कोणासून स्टार्ट केला, कोणाक स्टार्ट केला पळय ब्लॉग आज. गुड मॉर्निंग म्हणता. ओके हांवें कित्याक बसला तेवूय सांगायच. हां कशें बसला ते सांगायच, कशें कित्याक. हां सो गुड मॉर्निंग. आज कितें जालें ना, फ्रांसीस आतां म्हणजे आसता तेन्ना हांगा लॅपटॉप घेवन बसता आपलें काम करता. सो आज फ्रांसीस ना, सो चडसो तो म्हणजे सकाळचे ऑफिसान वयता तेन्ना नासता, घरा आसता तेन्ना हांगा बसता. आनी जे दिसा फ्रांसीस नासता पळय, हांगा नासता काम करना तेन्ना मिकूक खबर आसता. त्याच दिसा मिकू येता आनी आपूण हांगा न्हिदता टेबलार. फ्रांसाक बारीकसो व्हिडिओ क्लिप करून धाडला, रील करता बाय मिकू. आनी फ्रांसाक इमोजी धाडला म्हाका रागाचे. तो हाका कशें कळटा खबर ना. आनी केन्ना देंवतना हरशीं ते सकाळी खंयच्याय प्लेसीर सकाळचे न्हिदले न्हू की मागीर तो ते कितें करता, सांजचे अशें उठटा. मदीं बीन उठले ना तर अशें सांजचे उठटा, सुशेगाद न्हिदता. आनी हांगा जेन्ना ते न्हिदता सकाळचें येता फ्रांसीस दनपारच्या पयलीं उठ्ठले ते, कित्याक तेका खबर आसा फ्रांसीस दनपारां जेवपाक येतलो आनी येयले की आपल्याक तापयतलो म्हणून जाणा ते दनपारां उठ्ठले. मागीर मुद्दम तुमकां नॅ ब्लॉगान दाखयता मागीर. मिकू तुका चान्स आतांच उठ आं, मागीर मार खातले तूं. अरे तुजो व्हिडिओ पावला. आं कितें गो पळय जेमेन हातरी सुद्दां म्हाका ते जापयताना कशें न्हिदलो पळय अशें हांगा हें करून. मत्ती जाल्या रे म्हाजी नानी ती. सो नुस्तें बीन घेतलां, ताल्ले आयज घेतले. कांय नुस्तें काडून अशें ताल्ले घेतला. आनी सोनाळे बीन आहा ते तेका म्हटलें खंयची कडी कर, फ्राय कर. ताल्ल्यांची म्हटल्यार हाची कडी बरी येता, सो फ्रायच कर म्हटलां. ती सोनाळ्याची बीन म्हणजे शेपड्याची कालबद्दल बोडका आहा तेजी म्हणजे हें फ्रंट पार्ट आहा तेजी कडी कर म्हटलेली. हां तुका न्हू. सो चल हांव पळयता मातशें नुस्तें कितें गावतलें. हांव चिंत्तालें आयज मोठी समज प्रॉन्स गावताले न्हू, एक बारीकशें कितें रेसिपी करता आनी तेवूय तुमचे कडेन शेअर करता. पळोवया होपफुली गावपाक जाय प्रॉन्स मोठी, नाजाल्यार मागीर तुमी विसरा रेसिपी. सो चलो आतां हांव चिंत्ता की बारीक बारीक सो म्हाका टायम गावना सद्या हेज आनी ब्लॉगूय नॉर्मल शूट्स आसता तेच दाखयता तुमकां. चिंतलें हांवें की बारीक बारीक तुमकां एक रेसिपी आतांच्यान शेअर करतालें. सो मदीं मदीं तुमकां बारीक बारीकशी रेसिपी पळोवपाक गावतली आतां चॅनलाचेर. जशें हांव पयलीं म्हणजे स्टार्टींग चॅनल ओपन केला पळय तेन्ना हांव चडशे मोस्टली रेसिपीच दाखयतालें. सो आतां परत हांवें चिंतलां परत रेसिपी आतां स्टार्ट करतलें. सो स्टे ट्यून. हांव खंय चलो वयता पळयता गावतालें. सो हांगासर येयल्या प्रॉन्स घेवपाक, पण प्रॉन्स म्हाका मोठी गावना तुमकां रेसिपी दाखोवपाक, नॉर्मल गावता. हां ओके चलता. हे पळय ही सायज आहा प्रॉन्स. सो घेतले हांवें वचून वराक बीन जाता. पळोवया आतां रेसिपी टायम गावता तुमकां दाखयतलें, नाजाल्यार मागीर ते. सो आतां कितें जालें ना म्हणजे सगळीं फ्रांसीस शंकर बीन येयल्ले, सगळीं आमी जेवली बिवली, बायक भरयले, मागीर बायक न्हाणयले बीन आनी बायक हांवूय जेवून सगळें आसलें हांवूय जेवलें बीन सगळीं जेवली. आनी आतां सगळीं जाणां न्हिदला. आमगे सारकें सायलेंट जालां. शंकर गेलो ऑफिसान परत. फ्रांसीस हेच्या कडेन न्हिदला बायक कडेन. बायक न्हिदयता हांवें. फ्रांसा म्हणलें तूं तेच्या कडेन न्हीद. फ्रांसीस न्हिदला, मम्मी न्हिदला, आई न्हिदला, सगळीं न्हिदला. सो आतां हांव करता तुमच्या मुखार एक बारीकशी रेसिपी. इजी आहा सारकी. सो हांव न्हांवून सुद्दां वचून आसलें की म्हाका हें क्लीन करपाक जाय. सो सगळें वास मारतलो म्हणून मागीर तें क्लीन करता न्हू, न्हांवन मागीर तें हें करतकीर. सो हांवें चिंतलें मागीरच न्हातलें म्हणून. सो तें सगळें क्लीन बीन करता आनी न्हातलें. आनी मागीर हाफ तुमकां पळोवंक गावतलें. हांव सगळें मोस्टली सगळें करून दवरतलें, क्लीन बीन करून तुमकां सगळें रेसिपी कशें आहा तें दाखयता. सो हांवें व्हडलीशी म्हणजे आनी मोठी आसतली बरी गावता प्रॉन्स. सो ही म्हाका न्हू थोडी बारीकूय ना, ही सारकी मोठीच आहा. हेच्या मुखार आनी मातशी मोठी सुद्दां आसल्यार बरी, पूण ही ओके आहा सायजी. सो हांवें थोडीशीच घेतल्या. ही हाफ दवरला आनी हाफूय न्हू एक 10-12 सुमार घेतल्या हांवें ही प्रॉन्स. एक खूब हाडलेली. सो थोडी घेतल्या, थोडी फ्रिजान दवरला, थोडीच क्लीन करतलें. आनी आयज हांव करतलें प्रॉन्साचे काफ्रियल. चिकन काफ्रियल बीन तुमी खाला आसतलें, पण प्रॉन्स काफ्रियल न्हू सारकें टेस्टी लागता. बेश्टें सुद्दां अशें पोळी वांगडा, अशें पावा चपातीच्या वांगडा सुद्दां खावपाक शकता, बेस्ट लागता. सो हें कितें करतलें आतां करता, कित्याक आतां जाल्यार कितले 3 जाले आसता. सो आतां हें करून दवरता, मागीर सांजचें खावंक गावतलें आमकां डिनराक. सो हें सगळें करून दवरता आनी बरें मातशें मॅरिनेटूय जातलें तो पर्यंत. सो चलो फर्स्ट हांव करता एक क्लीन करून घेता. क्लीन करच्या पयलीं सगळो मसालो बीन कितें कितें यूज करता तें तुमकां दाखयता आनी मागीर हें क्लीन करून घेता. सो हांवें सगळें म्हाजें इन्ग्रिडियंट कितें कितें लागता तें सगळें काडून दवरला, तुमकां दाखयता. एकदम इजी आहा. सो प्रॉन्स अजून क्लीन करना सांगता. सो प्रॉन्स क्लीन करतलो हांवें. सो पयलीं तुमकां ड्राय मसाला दाखयता आनी कितें कितें घेतला. तेन्ना हांवें इल्लोसो टॅमरीन हें घेतला बॉल, इल्लें चड ना इतलेंच.
प्लस हाफ स्पून हांवें हळदी पावडर घेतला, 1 स्पून हांवें शुगर घेतला, 2 तेजपत्ता, 4 हांवें लॉंग घेतला, 4-5 पेपर घेतला, ब्लॅक पेपर, 2 इलायची घेतला, हे सिनामन एक धाकटो पीस घेतला इतलो, 1 स्पून हांवें जिरा घेतला आनी सॉल्ट घेतला. हे म्हणजे सगळे ड्राय मसाल्याचे. हांगासान बरी कोथमीर घेतला, ही बरी 2 घेतला, चडूच घेतला ना की हेच मेन. सो हाफ लेमन घेतला, 2 ग्रीन चिली घेतला, ह्यो मातशी स्पायसी आहा, सो तुमच्या हिशोबान तुमी कशे स्पायसी कशें कितें करता. हांवें 2 घेतला. हांगा 7-8 हे घेतला गार्लीक आनी जिंजराचो इल्लोसो कुटको हांवें हितून बारीक पीस करून दवरला. आनी हांगासर वाटेन हांवें दवरला म्हाजे हे विनेगर, पूण हे वायट विनेगर नॉर्मल सिंथेथीक वायट विनेगर. आनी हे मेन थिंग प्रॉन्स. सो विनेगर न्हू तुमी गांवठी गावता तेवूय घेवंक शकता, ते घातले आनी चड बरें. सो म्हाजे कडेन गांवठी विनेगर नासले, सो नॉर्मल हांवें म्हाजे कडेन बॉटल आसले पळय ते हांवें यूज करता. आतां पयलीं प्रॉन्स क्लीन करया. प्रॉन्स क्लीन करच्या पयलीं हो सगळो मसालो पयलीं ग्रायंड करून घेता. सो हितून हांव ग्रायंड करतना उदक घालचें ना, फक्त ते विनेगरानूच ग्रायंड करून घेतले. सो चलो हे आनी हे सगळे मिक्सरान घालून घेता. कोथमीर घातली, जिंजर गार्लीक, सो 2 ग्रीन चिली, तातूंत हो सगळो मसाला. सो हे सगळे घातले इन्ग्रिडियंट हितून घालता, लेमन स्क्वीज करता आनी विनेगर. सो विनेगर घातलें हांवें न्हू हे विनेगर यूज केला. हे नॉर्मल म्हाजें फॉर कुकींग एंड सॅलड. गांवठी घाली तर आनी मातशें बरें. सो म्हापसा केन्ना वयता पूण हाडटा, पूण मागीर केन्ना विसरता. सो हे सगळे घातले हितून. तुमी जाय जाल्यार न्हू म्हाज्या कडेन सद्या आतां अवेलेबल ना, एक 3-4 पुदिनाचे लिव्स घालूंक शकता ग्रायंडींग करतना. आतां सो सद्या अवेलेबल ना, सो हांवें स्कीप केला. सो तुमी एड करूंक शकता आनी मातशें टेस्ट बरें येता. सो हे सगळे आतां ग्रायंड करून घेता. सो पळय हांगासर म्हाजो रेडी आहा मसालो, बरो ग्रायंड जालो. चडूय हांवें हितून न्हू मातसो चडूय सुक्कोय करूं ना आनी चडूय सारको ग्रेवी पातळ अशें करूं ना, चड विनेगर बीन जाय तितलेंच घातलां. सो असो जालो म्हाजो, हो दवरता हांव. रेडी जालो म्हाजो काफ्रियर मसालो रेडी. प्रॉन्स क्लीन करून घेता. चलो हांगासर म्हाजी प्रॉन्स क्लीन केला. न्हू कांयच दवरूं ना, सगळें काडलें. सो गडेक बीन मातशें आसता न्हू, सो आतां सगळें सारकें क्लीन करून दवरला. सो आतां हितून एड करता हाफ स्पून सॉल्ट आनी हाफ स्पून हळदी पावडर घालता. आनी हांगासर काफ्रियर मसाला आहा न्हू तो एक इल्लोसो घालता, 1-2 स्पून घालून दवरता बेश्टें मॅरिनेशन करपाक. बेगीन 2 स्पून घालता आनी बरो मॅरिनेट करता, मिक्स करून घेता. सो हे बरें अशें मिक्स करून दवरलें हांवें आतां. सो आतां दवरता तशेंच मॅरिनेशन जावनी मातशें हाफ एन आवर तर. सो चड टायम दवरत जाल्यार आनी बरें लागतलें, पूण मागीर बाय उठलें म्हाका काय करून खावचें ना. सो हे तशें मॅरिनेट जातलें. सो एक हाफ एन आवर 1 आवर हांव तशेंच दवरता. आतां हांव भात घेवन येता. भात घेवन येयलें की मागीर हेजो फुडलो प्रोसेस करया. सो चलो ते बरें हें फ्रिजान काडून दवरता मॅरिनेशना खातीर. सो हांव न्हावन बीन येयलें फ्रेश जालें आनी एक अरावंड कितें 1.5 वर चड जालें दिसता. सो आतां हांव करता काफ्रियर म्हाजें रेडी. सो तेज्या खातीर पयलीं कट करूंक जाय म्हाका ऑनियन, बारीक कट करून घेता. हो एक घेतलें, सो बारीक तेजे क्यूब करून घेता पयलीं, सारको बारीक. हो मिडियम सायज घेतलें ना, कसो कितलेंय घेतलें चलता तुमी. आनी एक मिडियमाचोच घेतलो. काफ्रियर करपाक हांवें असो बारीकसो कांदो कट करून घेतले एक, आनी हांगासर काडले फ्रिजांतले. हे बरें मॅरिनेट जालां आतां सद्या. सो हांव पयलीं पॅन एक दवरला, ऑयल घालता. म्हणजे गरम जालें. सो आतां हितून घालता हे प्रॉन्स सगळे फ्राय करून घेवपाक जाय. सो प्रॉन्स सगळे फ्राय करून घेता पयलो. बरें मॅरिनेट जाला ही. फ्राय करतना बरो वास येता, बरो आयलो खावपाक शीत दिसलें आतां. सो काफ्रियराची मातशें मसाल्याची मातशें हेच वेगळी आसता, टेस्टूच वेगळी आसता. खूब जाणांक काफ्रियर आवडटा, खूब जाणांक काफ्रियर म्हणजे जाणांक ग्रीनूच मसालो कसो आसता न्हू, जाणांक तामशें अशें कितें आवडटा, जाणांचे ग्रीन बीन आवडना. दीदी खादीच्या मम्माक म्हणटा तेका आनी काफ्रियर आवडना. चिकन काफ्रियर आसूं जाल्यार कसलेंय काफ्रियर आसूं तें, सो ते ग्रीन मसाल्याचे अशें हे अशें काफ्रियर बीन तशें कांयच आवडना. नाकाच म्हणटा ते. सायडीक मातशें फ्राय बरें करता आनी बरें टर्न करता. ते प्रॉन्स बरें फ्राय करतले आनी सायडीक काडून घेता. मिडियमच गॅसीचेर हांव फ्राय करता. ही मोठी आसली जाल्यार आनीक मातशी बरी लागतली आसली. सो हांगासर म्हाजे प्रॉन्स रेडी आहा फ्राय करून. सो हेका आतां काडून घेता एक प्लेटीन. हितून काडून घेता सगळें. सो त्याच पॅनान आतां हांव तेल घालून घेता. सो ऑयल म्हजें हांगा गरम जालें. सो
सो आता सगळं ऑनियन आणि कट करून घेतला तो ॲड करता येतो. ऑनियन बरोबर फ्राय करून घेता आता. ऑनियन बरोबर फ्राय जावपाक सांगा. ऑनियन बरोबर फ्राय झालं माझं. सो आता इथून घालता हे प्रॉन्स सगळे. प्रॉन्स त्याच्यामुळे मिक्स करता. हे ऑलरेडी आणि प्रॉन्स बरोबर फ्राय केलेले ऑनियन याच्यामुळे मिक्स करता आणि त्यातून आता ॲड करता मसालो. तर तुमका जरा ड्राय करू शकता. सो इथले वॉटर ॲड करा तिथून आणि ते मातशें घालता हितून आणि बरें आता हे सगळे मसालो चड जालो म्हाजो. बट आसूं दे सगळें बरें आता बरें बॉयल करून घेता. तुमकां कितली ग्रेवी कशें जाय तशें करूंक शकता. तुमकां ड्राय जाल्यार ड्राय, मातशें ग्रेवी टायप जाल्यार ग्रेवी टायपूय खावंक शकता. आनी मातशें ड्राय करून घेतले. सो मातसो म्हाजे काफ्रियर रेडी जातले आता. सो हाका आतां बरो बॉयल येवपाक जाय. तो काफ्रियर रेडी जाता. तर सायड बाय सायड बायक कितें खावपाक करता. मातशें मोटे रवो बीन हाडलेलो आनी कणिकाचो ते केन्नाय खाता. सो तितून आयज कितें वेगळें ट्विस्ट करता. सोयाबीन घालून वांटून करता. पळोवया बाय उठटले तो पर्यंत. आयज मातशें न्हिदला. सो पळोवया चल हे शिजोवन तो पर्यंत सायड बाय सायड जालें की मेळटा तुमकां. हांगा आसलें तें म्हाजें ऑलमोस्ट रेडी जावपाक पावलें काफ्रियर. हांव चड अशें सामकें ड्राय करचें ना. मातशें थिकनेस ग्रेवी करून दवरता आनी मातशें ड्राय करून दवरतलें. पण जालें तें ऑलमोस्ट रेडी जालें म्हाजें. सो थोड्या वक्तान बंद करतलें आनी म्हाजें काफ्रियर रेडी. सो हांवें चड ग्रेवी घातला. प्रॉन्सांकून ते ग्रेवीच चड बरें लागता मागीर ती त्या खातीर. सो तुमकां अशें जाय जाल्यार तुमी ग्रेवी दवरूंक शकता. हेज्याकून पातळी करूंक शकता. हेज्याकून सामकें ड्राय जाता जाल्यार ड्राय करूंक शकता तुमी. आनी हांव मातशें ड्राय करता तितून. सो सायड बाय सायड हांवें न्हू बारीक मोठो कणीक घातलेलो. हे खाता जाल्यार पळोवया आतां ते बेश्टें तळसून पयलीं घेता. सो मातशें वेगळेंच करता. सो इल्लो सोय घेतलेली ती वांटून घालता. हे जालें की तुमकां दाखयता आनी मातशें ड्राय जालें की. सो ऑलमोस्ट म्हाजें हे काफ्रियर रेडी जालें. सो तुमकां कशें आवडलें. सो तुमी कशें डिफरंट टायप करता काफ्रियर म्हणजे हे प्रॉन्स काफ्रियर जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा. सो हांगा असं म्हाजें रेडी जालें फायनली. हांवें मातशें ड्राय केलें. सो म्हाजें प्रॉन्स काफ्रियर रेडी जालां. आनी सायड बाय सायड हांगा बायच्या खातीर करतालें. सो मोठे कणिकाचें. सो हितून हांवें कोकोनट बीन वांटून घातला. सगळें जालें. सो सगळ्यां खातीर गूड न्यूज. आतांच्यान एक रेसिपी पळोवपाक गावतली मदीं मोस्टली टायम गावता मदीं तशें तुमकां एक रेसिपी शेअर करतलो.